आयच्यान फक्त एक म्हयनो उरलेलो आसा लोकसभा इलेक्शनाक आनी काँग्रेसीचो एकूय कॅन्डिडेट आउट जाल्लो ना आनी हे अशें दिसून येता की काँग्रेस तेंचे भितरच 10 जाण बोडकां आसा तीच झगडटा आपल्याक तिकेट जाय आनी हितून भितर आनी एक हे दिसून येयलें आमकां की गिरीश चोडणकर म्हणटा जे तेका ओपोज करता टिकेट दिवची न्ही म्हणटा पळय ते बीजेपीच्या उतराचेर आपल्याक टिकेट दिवची न्ही अशें म्हणून हे करता म्हळ्यार हेजे वयलें एकूच दिसून येता की जे काँग्रेस आसा ती बीजेपीच्या उतराचेर चलता गोंयची काँग्रेस तरी बीजेपीच्या उतराचेर चलता हे आमकां दिसून येयल्लें आसा सेंटराचें आमकां खबर ना पूण गोंयची तरी बीजेपीच्या उतराचेर चलता आनी हे अशें आसा की बाबा काँग्रेसीक एक क्वेश्चन विचारता हांव की बाबा तुमचे कॅन्डिडेट आसा ते केन्ना इलेक्शन जातकीर आउट करतले कित्याक अजून पर्यंत गोंयान फक्त आरजी रेव्होल्युशनरी गोवन्स एकूच आसा जी 70 ते 80% डोर टू डोर केल्ले आसा आमचे पॅम्पलेट्स मॅनिफेस्टो लोकां पर्यंत पावयलेलो आसा आनी हांव लोकां कडेन मागता की बाबा आतां न्ही रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे 100% विश्वास दवरून तुमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक लोकसभेची इलेक्शन जिखून पार्लिमेंटाक पावोवपाक जाय आमकां आनी जाल्यारूच आमचो फुडार घडटलो तशेंच गोंय आनी गोंयचें अस्तित्व आमी राखूंक शकतले नाल्यार हे आमकां काँग्रेस आनी बीजेपी सोपयतले